आयज जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजी परब आमी समजता आनी आयज आमचो विशय जावन आसा हे म्हज्या उल्हासांत पळय. वचनान ह्या विशयाचेर थोडोसो वेळ आमी आडयतले. आज हे परबे दिसा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान म्हणजे युक्रिस्तान भाग घेवन आमकां पळय वांटो मेवला त्या पासून देवाक आमी दिवपासली. तेच परी मागुया कॅन्सर मस्करेनस आपलो एक विस्वो जल्माचो दीस काल मनयलो आनी आयज डॉमिनिक एलेक्सियो फर्नांडीस आपलो एक विस्वो जल्माचो दीस मनयता. त्या दोगांय पासत आमी ह्या दिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची मागणी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पळय वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूर करून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर्गवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरांची दोन तोंडां विचारून वायट काडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार घालीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करार करून प्रार्थना मागता. स्वर्गवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावय. आमेन. So
गोश्ट मरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या योजना जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिमान आनी मोगान आमी अदीक भरोन ह्या तुज्या नांवान आनी तुजे लागीं आमी तुजे लागीं मागता. जेजूचो बापा सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें मोर्चेक पळीत केलो सोरेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम. मोर्चेन एकाच ताऱ्यान म्हणलें, सोरेस्परान फॉर्मायला कितलेंय आमी पाळटले. मोइसेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळांचे नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेगी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारून इस्रायलाक सोरेस्पराच्या मानान होम आनी बलयेचे शांतीचे योद्ध करूंक लायले. अर्दें रगत मोइसेसान तोसपान घातलें आनी उरलेलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कलराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरशेक आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें, सोरेस्परान फॉर्मायला तें सगळें आमी पाळटले, ताचें आमी आयकतले. उपरांत मोइसेसान रगत घेतलें आनी पोरशेचेर ताचो शिगोर मारून म्हणलें, सोरेस्परान तुमचे कडेन केल्ला कराराचें हें रगत. हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटांकता. देवाचें सभाग. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबार केल्या. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबार केल्या. सोरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबार केलें. सभाग. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबार केल्या. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण खूब मोलादीक. हांव तुजो चाकर सोरेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकुरीचो पूत. म्हज्यो सांखळी तुवें तोडून उडयल्यात. सभाग. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबार केल्या. हेब्रावान बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणांनो, ह्यो ज्यो आसल्यो हे बरे वस्तूंचो महायाज्ञीक असो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक संपूर्ण तंबू तो भितर सरलो. हो तंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, हे रचनेचो न्हय, बोकड्यांच्या वा पाडकुल्यांच्या रगत घेवन न्हय, पूण आपलें रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकडेचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलेलो गोबर गोश्टावलेल्याच्या शिटोडून ताणें ती कधीच नितोलकाय दीत आनी पवित्र करीत जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणागूण जावचें ना. ताणें
ते रोबोट आमच्या अंतस्करणाने मोर्नादीक कुटुंबातल्यान कितले अदीक शूभ परिचय ह्या पासून तो नवो कराराचो मदींच आदल्या कराराच्या काळार केल्ले उपरांतले सुटका दिवंक जेजू देवान आपुलेल्यान पासायल्यान सासणाचे दायज घेवचे खातीर तो नवो कराराचो मदीस जावन आयला. देवाचे उद्दार सर्वेस्पराक जय जय जेजू म्हणटा हांव स्वर्गांत देंवलेलो जिवो जो कोण हो उलो खाता तो सासणांत जिवो आसतलो सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान फूट आसतल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें तुज्या पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें शारांत वचात आनी उदकाचो व्हडसो खांदार मारून येता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घरांत दुयेंत घरांत म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करून म्हजो जेवणाचो वस्तो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक गोड बरो मांडलेलो वस्तो दाखयलो थंय आमकां तयार कर. शीस भायर सोडून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलां तशेंच तांकां मेळ्ळें आनी ताणें पास्क तयार केलें. आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उलो हातांत घेतलो बापाक बिंबासून तो उरलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें घेयात ही म्हजी कूड. आनी पात घेवन आनी बापाक बिंबासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांचे गेले. ताणें तांकां सांगलें हें म्हजें रगत कराराचें रगत समेज मनशा पासत तें व्हांवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो घेवसर ह्या फुडें दाकाच्या फळाचें हांव आनीक घेवचो ना. उठल्या उपरांत सैतुनाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणीभावांनो, सुमार 530 मायस वर्सां सोंपतात लिओनार्दो दा विंची हाणें जेजूच्या निमाणें जेवण लास्ट सपर हें चित्र पितारलें. 1495 to 1498 ह्या वर्सां भितर लिओनार्दो हें चित्र पितारलेलें मिलान शारांत डोमिनिकन पाद्रीच्या मोठार. जायते शेकडे सरोन गेले आनी ह्या वर्सांनी हें चित्र पिड्यार जावन ताचेर मातयेचो मोर उजनांतलो मोर आनी दुसरो मेळ आयलो. आनी ह्या चित्राचेर जी ताणें पितारलेली ओणां दिसूंक जायना जाली. तर आर्टिस्टांनी सुमार 20 वर्सां वावर करून हें चित्र साफ केलें. आयज जे कोण हें चित्र पळयतात ते संतोषपरी जातात. मोगा दिसल्यानो जशे भाशेन हें चित्र साफ केलें नवी मदर आमकां आयली
गरजेचें आमी जेजूच्या पास्काच्या जेवणाची सारकी खबर मेळटा. जाणा जावन हे घडणे वरवीं जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता पळय. कित्याक गरज? जसो इतल्या शेकड्यांनी हे चित्राचेर भेड, मोर आनी दुसऱ्यो वस्तू येवन तोंडां सारकी भितरली जाली, तशी करी आमची शिकवण युक्रिस्ताची सारके नदरेन पडोवंक गरजेची. मार्कूचो शिकवणकामान अशे भाशेन सुरू जाला. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा जेजू युक्रिस्त फूग नासलेल्या पयल्या दिसा स्थापना करता युक्रिस्ताची. फूग नासलेल्या, फूग म्हणजे कितें? इंग्लिशीन आमी म्हणटा लेवल. ही फूग पळय आसा ती फाटल्या दिसांची उरलेली फूग. हे पीठ नव्या पिठांत घालून आख्खें पीठ फुगोवन येता. तर एक दीस पयलो इस्रायल लोक कितें करताले? आदले पळय सगळी फूग आसा ती उज्यांत घालून लासताले आनी पास करप नव्या फुगा वरवीं सुरू जाताली. म्हणजे आमकां कितें शिकयता? आमी जेन्ना युक्रिस्त समोरता सगळें आमचें वायट पळय आसा तें पयलीं आमी काडून उडोवंक जाय. कोरिंथकारांक बरोवन पयले चिठीन 5व्या अवस्थोरान पावलो अशें म्हणटा, आदली फूग तुमच्या जिवितांतली काडून उडयात आनी नवे मनीस जायात. कोरिंथकारांक बरोवन पयलींची 5वा अवस्थोर. आदले क्रिस्तांव युक्रिस्त अशे भाशेन समोरताले. ते फामिलीच्या घरांनी एकठांय जातात. इगोर्जेक आसता. उंडो घेताले, दाक वस्त घेताले आनी जेजूची उतरां म्हणटाले, हें म्हज्या उडासाक कर. ते बरे भाशेन जाणा आसले ताचो अर्थ. हें म्हज्या उडासाक कर म्हणजे कितें? ते जाणा आसले जेजून कितें केल्लें आनी कित्याक केल्लें म्हणून. मोगा दिश्ट्यांनो, आमची सोडवण सुरू जाता युक्रिस्तावरून. एक महान कॉमेंटेटर जुदेवांचो राशी म्हणून, राशी ताचें नांव, तो म्हणटा तांचो तोरा उत्पत्ती पुस्तकांतल्यान सुरू जावंक फावना. तोरा सुरू जावंक जावो सुटकेच्या पुस्तकाच्या 12व्या अवेस्वरांत. सुटकेच्या पुस्तकाचो 12 अवेस्वर आमकां सांगता कशे करून देव इस्रायलांक गुलामपणांतलो सुटका दिता, फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम. तर आमची सुरवात इश्टांनो सुरू जाता पास्काचे उमेद. जेजू आमकां सुटका दिता, नवें जिवीत दिता. तर आदलें पळय आसा फूग, वायट करण्यो, वायट चिंतनां, मेलेपण तें आमी काडून उडयता आनी जेजू बरोबर आमी नवीं मनशां जाता. हो जावन आसा अर्थ आमच्या युक्रिस्ताचो. क्रिस्तांवपणाच्या पयल्या शेकड्यांनी फकत ही वस्त ते मानताले, उणो मरपाची वस्त. आनी
शान आनी आमकां देवाची गरज. पयले सुवातेर जेजू ह्या दिसा वरवीं आमकां एक गोश्ट सांगता, हांव तुमचो मोग करतां. तुमी एकामेकाचो मोग करात. ही पयली आज्ञा जो जेजू आमकां क्रिस्तांव वरवीं दिता. दुसरी हांव तुमकां उदाहरण दितां. आमकां बिचाचेर वचोंक एकदम बरें दिसता. बिचाचेर वचोन बसून शितोळ वारें घेवन आमकां आमच्या जिवाक बरें दिसता. खारें उदक, दुसऱ्यो वस्तू आमचो जीव संतोशान भरता. आमी एके भाशेन नव्या बळान वता आनी बरें बिचाचेर वचप आमची एक एके भाशेन भितरल्यान वचप दिसता. शांतीकाय मेळटा. तेच भाशेन जेन्ना आमी युक्रिस्ताक येता, युक्रिस्ताक भाग घेता, आमची भितरल्यान वचप जाता. जेजू आमचे भितर येता आनी आमी जेजू भाशेन जाता. ह्यो दोन वस्तू आयज आमी आमच्या मनांत पयले सुवातेर खूब ह्या भेडेपण जें आसा आमच्या जिवितांत तें पयस करून जेजू बरोबर भोंवून वचचें. दुसरे सुवातेर जाता तितलें युक्रिस्ताक भाग घेवप, जेजूची पुराय रगत सेवन आनी ह्या वरवीं आमची णव सगळी करून ह्या पयली दिसा देवा लागीं आमी मागुया. आमीन. भारताची उच्चारणी करूया. स्वर्ग मानता देवा, स्वर्ग वेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच सुद्दां आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं परबीन सांबाळलो. आंकवार मारीन हांव जल्मलो, पोंस पिलाताक
आमची मागणी दोयना एक सर्वेस्परा क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांवरवी
जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनपास ही आपल्या शिसान दिली आनी उरली तुमी समेस त्याग आनी आग्ने पीर ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक वराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसाणें मेरेच्या तुमची बसत आनी समेस मनशां बसत हें बाळगत हें म्हज्या उगडासा पुनर्जीवनपणाचो भरपाचो करून केल्यार ते आमच्या भावनेची कथा तांकां तुजे इश्टावतीन मेलेल्या समस्यांक तुजें सोडीत मुखार आमा समस्यांची दया करून आमी मागता आभार मारी देवाची मागणी सगळी बाकी दर पुतां बाकी झुजे आनी सर काली तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखान आमकां वाटता तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावून जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू बोलवी त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ओबितात्म्याच्या कोणाचो बोतेदार बाबा सोर्वदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वोदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना ही घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नोस आनी आमकां कांय मोडकूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दयातून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां सोडीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वोद्दाराक जेजू क्रिस्ताचे आनी वरमाशान तेंता तर आमकां तुजें उदार तातूंतली सर पातकांतली सुकय आनी सर आकांतांतली पाठाय सोन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतात तुका शांती दवरता तुजी शांती तुका दी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडटाचेर दिवशिता आनी तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका राज तुजी येताय राज चलयता सासणाच्या सासणात सोन्याची शांती सदांकाळ तुजे सगळे आसूं तुमची सगळे आसूं मोगान एकामेकांक शांती देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट करू देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट करू देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी वखदाचे विसर्जन
ओ जेजू देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली शिडयेच्या जोरान वयल्यान त्याने सोडली सुवात क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या रंगार आमकां सांबाळ्ळी. प्रार्थना. बापा सासणाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवन तूं आमकां आपयता. तो दीस पावसो मोयपासान तुज्या भुरग्यांक देवेची मोटणी एकठांय करून त्याच पुत्रा व्हडत्या सुखाची सुकोळ खुणा जेजूच्यो मळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिता. दिवाची काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समजतान तुवें भासायलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावले. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. सगळेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. स्वर्ग उगडार देव बाप आनी तूं आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद कर. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां दिता. देवाची